लोकसभेच्या 2 जागांचेर आणि पोटवेंचणुके खातीर 3 कडेन उमेदवारी दाखल. शुक्रारा जातली अर्जांची छाननी. अर्ज फाटी घेतले उपरांत सोमारा जातले चित्र स्पष्ट. मोपा विमानतळाच्या निवाड्याक गोवन्स फॉर दाबोळी संघटनेचो येवकार. प्रकल्प बंद करून लोकांक परत दियात तांच्यो जमनी. संघटनेन सरकारा कडेन केल्या मागणी. कुट्टी फुटली ओपाची पायपलायन. 4 घरांनी उदक घुशिल्ल्यान घरच्यांची धावपळ. पिवपाच्या उदका पुरवणेचेर जाला परिणाम. सगळ्या थरांतल्या लोकां खातीर समान किमान पगार संकल्पना गरजेची. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्साचो प्राध्यापक मैत्रेश घातका कडल्यान संकल्पनेचे समर्थन. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. लोकसभा आणि विधानसभेच्या 3 मतदारसंघांनी जावपी वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो बिरेस्तारा हो निमणो दीस. शुक्रारा अर्जांची छाननी जातली. उमेदवारांक सोमारा अर्ज फाटी घेवपाक मेळटले. लोकसभे खातीर उत्तर गोंयच्यान 4 जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 6 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्यात. तर म्हापशे पोटवेंचणुके खातीर 7 जाल्यार मांद्रे मतदारसंघा खातीर 5 आणि शिरोडे मतदारसंघा खातीर 6 उमेदवारी अर्ज आयल्यात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उमेदवारी अर्जाविशीं माहिती दिली. पळयात. Names, okay. Sri Yemen D'Souza, he is substitute candidate for Indian National Congress. Sri Francisco Sardina, he is main candidate for Indian National Congress. Advocate Narendra Savaikar, he is main candidate for BJP. Sri Nilesh Cabral, he is substitute candidate for BJP. Sri Elvis Gomes, he is main candidate for Aam Aadmi Party. Dr. Kalidas Prakash Swaingankar, he has filed his nomination as candidate of Nish Goenkar Revolution Front. Srimati Rakhi Amit Nayak, she is main candidate from Shiv Sena Party. And Sri Mayur Khankonkar, he is an independent candidate. मांद्र्या भाजपाच्या दयानंद सोपटेच्या विरोधात काँग्रेसीन बाबी बागकाराक फुडें काडला. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार, पर्येचो आमदार प्रताप सिंग राणे, रवी नायक, निळकंठ हरणकार, रमाकांत खलप, संगीता परब, जितेंद्र देशप्रभू हांचे हजेरेंत बागकारान उमेदवारी अर्ज भरलो. काही प्रोजेक्ट ते फुडें व्हरपाची आयज गरज आसा. एज्युकेटेड भुरगे जे आसात तांकां थंय नोकऱ्यो मेळटले. दुसरी गोष्ट, हेल्थ आसा येदे व्हडले बांदलेले. ह्या आमदारान कांयच प्रयत्न केले ना. कारण आदलो आमदार तो कांयच प्रयत्न केले ना ताणें. तर तेतून कितल्योश्योच नोकऱ्यो तयार जातले असले फॉलोअप केले जाल्यार ते ताणें केले ना. बेश्टो टायम वेस्ट केलो. हो टायम आमचो काँग्रेस पक्षच्या आदाराचेर हांव भरून काडपाचो प्रयत्न करतलो आणि सामान्य मनशांक न्याय मेळपाचें काम करतलो. आमी जिखतले. कशें योगदान तुमचें कितें आसतलें जिखपा खातीर? जिखपा खातीर योगदान लोकांचें बळ, लोकांच्या शक्तीचेर आमी निवडून येतले. दीस तर थोडे उरले. हरकत ना. इतलो लेट कित्याक करता? लोक आमच्या वांगडा आसा. तिकीट जरी जाहीर करपाक थोडोसो विलंब लागलो खरो, पूण पार्टीचें कार्य आसा आनी जे सगळे जो बाबीक तिकीट मेळ्ळे उपरांत सगळे बाकीचे इच्छूक उमेदवार आसले किंवा बाकीचे जे काँग्रेस कार्यकर्ते आसात ते सगळे एक संघ रावन काम करतात. आनी सगळेच जे तिकीट सुद्दां दावेदार आसले ते एका परस एक तुल्यबळ असे उमेदवार असले कारणांनी थोडोसो उशीर जालो खरो, पूण आयज शेवटी बाबी बागकाराक तिकीट मेळ्ळें आसा. तेंचें कार्य तशें आसा. गेले अनेक वर्सां काँग्रेस पार्टी कडेन एकनिश्ठ आसात, ते निश्ठावंत आसात. अनेक प्रकारची संकटां खुद्द लोकशाहीच्या समोर आज उभी जाल्ली आसात. भारतीय घटनेची पायमल्ली मोठ्या प्रमाणाचेर जायत आसा. मुस्कट डाबी विचारवंतांची, इंटेलिजंट लोकांची विचारवंतांची जायत आसा. ह्या सगळ्याचेर जर मात करतलो तर परत एकदा लोकराज्य निर्माण जावपाक जाय आनी ते लोकराज्याची स्थापना काँग्रेसच्या माध्यमांतून जावंक शकता. म्हापशेचो आदलो नगराध्यक्ष आशिष शिरोडकारान म्हापशेच्यान अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां. वेंचणूक लडोवपा खातीर ताणें म्हापसा व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिला.
उमेदवारी अर्ज दाखल करपा खातीर तो रिक्षा करून आयिल्लो. फर्म डिसिजन घेवपाक गेलो जाल्यार पयलें म्हणटा ते बाजारपेठ तशेंच पार्किंग वेवस्थाचेर लक्ष घालूंक जाय. त्याच्या भायर जो बस स्टँड जो पेंडींग आसा आनी येणारे जी आमची भुरग्यांची जी सुविधा जावंक जाय, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशना खातीर जागे जाय, त्याच प्रमाणे ग्राउंड जाय, हे माझे पहिले फर्म 3 डिसिजन आसतले. पण सांगपाक इतलें दिसता की येणाऱ्या काळान जे इलेक्शन जातले हेतून एक तर जे पळोवपाक गेले जाल्यार दोनूय कॅन्डिडेट आसात ते आपल्या पद्दतीन जे सांगतात, प्रमुख पक्षांचे कॅन्डिडेट सांगता आपल्या प्रमाणे की आपूण काम करून घेतलो. तेंच्याकडे गेले 3.5 वर्सां सरकारूच आसलेले आनी ते करूं शकले ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की हांव इंडिपेंडंट ह्या नात्यान जिखलो की म्हाका खंयचो पक्ष जो रुलिंगान आसा ताका सपोर्ट दिवपा खातीर जेन्ना हांव फुडें वयतलो तेन्ना ही म्हाजी 3 डिसिजनां. तशीच बाकीची जी म्हापशेकारांक जाय ती कटआउट डिसिजनां बसून घेवची पडटली, ती घेवंक जाय आनी म्हापशाक शिस्त हाडपाक जाय. सुदेश हसोपीकरान म्हापशेच्यान अपक्ष म्हणून उमेदवारी भरली. पण आयज अशी म्हापशाची परिस्थिती अशी आसा की अनेक बाबतींत अनेक गोष्टीन आयज म्हापशा फाटी उरलेले आसा. सो उदरगती म्हटली तर आयज गार्डन किंवा रस्तो किंवा पार्किंग केली उदरगत जायना. म्हापशान अनेक तरेची समस्या आसा. ही समस्या सोडोवपा खातीर आयज आमी म्हणटात की सरकार 5 वर्सां आमी सरकार समस्या जायना, तर सरकार चलोवपाकूच जाय किंवा आमदार करूंक जाय जाल्यार पयलीं म्हापशेकारान एकठांय जावंक जाय आनी म्हापशान पळोवंक जाय बाबा प्रतिनिधी कशी आसा, कितें करतलो आनी कितें तरेन जातले. पण आयज ती परिस्थिती म्हापशान फक्त मतदार आनी मतदाराची बँक जाल्या खातीर आयज म्हापशाची डेव्हलपमेंट जावंक ना. ही आतां निवडणूक आसा, पोटनिवडणूक, त्या पोटनिवडणूक योग्य तो निर्णय घेवपाचो आनी जो सुदारणा करतलो ताकाच मतदार मारून ताका निवडून हाडपाचो, ही म्हाजी म्हापशेकारांक अपेक्षा आसा. राष्ट्रवादी काँग्रेसीने म्हापशेच्यान वेंचणुकेच्या झुजा मळार उडी घेतल्या. एनसीपीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन म्हापशेच्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्ज भरपाक ताचे बरोबर पक्षाचो अध्यक्ष जोस फिलीप आयिल्लो. बीजेपीचो आनी काँग्रेसचो कॅन्डिडेट एकूच जाल्लो आसा, ताका लागून खरो उमेदवार तुमचे कडेन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो संजय बर्डे तुमच्या समोर आसा. काँग्रेस पक्षाचो निर्णय कोणी घेतलो, आयज तेंचे कडेन आयज म्हापशा शहरान कॅन्डिडेट ना, पूण ताका लागून भारतीय जनता पार्टीचो तेणी तेंच्यांनी जो उश्टो म्हणटा तो मनीस काडून उडयलो, आयज तो काँग्रेसीन घेतलेलो आसा. आणि हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे जेन्ना एक वर्कर आहे, काम करपी आहे आणि असले काम करपी मनीस तर आहे जाल्यार आनी तर आमी तर कॅन्डिडेट घालना जाल्यार हे आमचे हुंय चुकता अशें दिसता. शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी प्रभुदेसाय नायकान लोकसभे खातीर दक्षिण गोंयच्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केला. गोंयकाराची शिवसेना म्हणून आसा आनी गोंयकाराचे निगडीत जे प्रश्न आसा ते मुखार घेवन वचपा खातीर आसा. आनी ताजे खातीर आयची जी गोंयांत ही परिस्थिती जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता शिवसेना ही गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर एक भक्कम पर्याय जावन आसा. मयूर काणकोणकारान लोकसभे खातीर दक्षिण गोंयच्यान उमेदवारीचो अर्ज भरलो. देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम फॉर अस वी फेस एक्चुअली, एंड आमचें गोंय जें आसा हें सुंदर आनी सोबीत गोंय, आनी हें गोंय राखपासाठी आमी आयज फुडें सरलेले आसा. आम आदमी पक्षाचे योगेश खांडेपारकारान शिरोडेच्यान उमेदवारी दाखल केली. शिरोड्या सध्या जी परिस्थिती आसा ते एक म्हटल्यार काँग्रेसींतलो BJP गेला, BJPंतलो काँग्रेसी आयला. थोड्या लोकांक सुभाष शिरोडकर जाय आशिल्लो पूण पार्टी नाका, आनी थोड्या लोकांक काँग्रेस जाय आशिल्ली पूण म्हादेव नाका, अशी परिस्थिती जाल्या. ह्या परिस्थितीचो फायदो म्हाका जातलो. आनीक BJPचे पयलींचे म्हजे फ्रेंड्स आसा, कार्यकर्ते आसात, ते म्हजे फ्रेंड्स, ताणें म्हाका एश्युरन्स दिला की आमी तुजे फाटल्यान रावतले म्हणून. म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामोलकार आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. मोपा विमानतळा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याक गोवन्स फॉर दाबोळी संघटनेन येवकार दिला. मोपा विमानतळ म्हळ्यार व्हडलो घोटाळो आशिल्ल्याचे आमी सदांच म्हणटाले, पूण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यान हाका पुष्टी मेळ्ळ्या अशें गोवन्स फॉर दाबोळी संघटना म्हणटा. हे खातीर संघटनेन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, गोंयचो तेन्नाचो मुख्यमंत्री पार्सेकार आणि प्रधानमंत्र्याक दोशी धरल्यात. अर्थीक दिश्टीन हो प्रकल्प परवडपा सारको ना, देखून प्रकल्प बंद करून लोकांक तांच्यो जमनी परत दिवच्यो अशें तांणी मागलां. आज हो प्रेस कॉन्फरन्स हांगा घेवपाक कारण म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टान जो EIOA हे
दिल्ले MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट तो सस्पेंड केला. ही एक बरी खबर. इतलो तेंप आमीच न्हय गोवन्स फॉर दाबोली ओनली पूण साबार गोंयचो लोक हांगा खूब स्कॅमां आसात, इलिगलिटीज आसात हे सांगतालो. ताचे हो जजमेंट जावन आसा विंडिकेशन. आमी गोवन्स फॉर दाबोली ओनली सांगूंक सोदता हे सगळे स्कॅमांची बारकायेन चवकशी जावंक जाय. जमीन त्या गरीब लोकांची मोपा एरिया जे लोकांची गरीब लोकांची जमीन वयल्या ती जमीन परतून लोकांच्या ताब्यात करूंक जाय आनी हो प्रोजेक्ट मोपाचो स्क्रॅप जावंक जाय. हो EIA जो केल्लो इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड तांची फटींगपणां आज सगळ्या लोकांच्या दोळ्या मुखार येयली. हे हांगा हो प्रोजेक्ट असले स्कॅमांनी मुखार वचपाक सरकार गुन्यांवकारी. पयलो गुन्यांवकारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हाचो मिनिस्टर त्या काळाचो जावडेकर आनी ताणें ही मीटिंग जावचे पयलींच एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीची मीटिंग जावचे पयलींच ताणें एनावन्स केलें की तांकां ही एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळटा म्हणून. आदलो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा पार्सेकार तोवूय गुन्यांवकारी कित्याक मिनट्स बरोवचे पयलींच तांणी ह्या प्रोजेक्टाक आपली मान्यताय दिली. आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी गुन्यांवकारी कित्याक इतल्यो इलिगल जे आसात लोक इतलो भोग मारता तरूय आसतना ताणें ह्या एअरपोर्टाचो फावंडेशन स्टोन घातलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. ओपा सावन तिसवाडे येवपी 750 MLD उदका पायपलायन फुटून आयिल्ल्या हुंवारात जिगनिमाळ कुट्टीच्या 4 घरांचे बरेच लुकसाण जाले. उदकाच्या दबावाक लागून ही पायपलायन फुटली आसत असो अदमास JE रेशमी शिरोडकारान उक्तायला. फुटिल्ली उदका पायपलायन बदलपाचें काम झुजा पावड्यार चल्लां अशें शिरोडकारान सांगलें. सांज मेरेन काम पूर्ण जातलें अशें तिचें म्हणणें. 750ची लायन हांगा ग्रीन लायन जी ओल्ड गोवा आमच्या मार्सल एरिया सप्लाय करताली उदक ती आमकां 8:30 ब्रेकडावन जाली. 9 सुमार आमकां कळ्ळें आमी बंद केलें पायपलायन आनी आमचें काम चालू आसा. एक्सकर्शन करून दवरलां. सांज म्हटल्यार आमी रेडी करतले आनी सप्लाय परत सारकें जावना म्हणून आशिल्लें. हांगा ही खळी आशिल्ली आनी तितून उदक वयताली. कोण तरी काम चालू करून ही खळी फील केली आनी कोणी केली तें आमकां खबर ना. तें आयजूच कळ्ळें तेंचे कडल्यान लोकां कडल्यान. सो हो जो प्रॉब्लम आसा तो कोणी फील केला पळय त्या मनशाक कलेक्ट करून आमी ती खळी आसा ती परती सारको म्हणून सांगतले. लोकांक लॉस जाला ते एक्चुअली जेन्ना पुलीस कंप्लेन केले त्या मनशाच्या अगेन्स्ट कोणी तो हें गेला पळय त्या मनशाच्या अगेन्स्ट ते लोक येवन आमकां मेळ्ळे आनी त्या मनशाच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी कंप्लेन केल्ली आसा. सो ते मागीर पळयतले पयलीं आमचें हें काम फाटीं कंप्लीट करून आमी हें करतले. सकाळीं सुमार 8 उदका पायपलायन फुटिल्ल्याचें लागसार रावपी ओम प्रकाश बिश्नोईन सांगलें. परूय हीच उदका लायन फुटून लोकांची धानल जाल्ली. ये ओपा से आधी लाइन बड़ी लाइन है तिसवाड़ी पंजीम जा रही है. सुबह 8 बजे लाइन फूट गया पानी. पूरा लोगों को घरों में पानी आ गया. सब लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और अभी पानी बंद है. अभी कभी चालू होगा मालूम नहीं. अभी तक काम नहीं चालू किया. काम चालू किया वो लोग आए हैं. अभी पाइप खाली ऊपर का मिट्टी निकला है. पूरा पाइप ब्रेक हो गया. 1 साल पहले फिर यही जगह वही पाइप फिर ब्रेक हुआ था. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. घेऊया एक ल्हानसो विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खासदार तशेंच केंद्रीय मंत्री आशिल्ल्या श्रीपाद नायकान 5 वर्सांत कितें केलें असो प्रस्न मांद्रेचे सभेत भाजपाचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केल्लो. आता तोच प्रस्न काँग्रेसीन केला. केंद्रात रावन श्रीपाद नायकान आयजवेर कितें केलें अशें काँग्रेस विचारता. फाटलीं 20 वर्सां श्रीपाद नायक केंद्रीय मंत्री म्हणून वेंचून येत आसा
आपणें कितें कितें केलें ताचो पाडो ताणें प्रचाराचे मजगती लोकांक वाचून दाखयलो. पूण काँग्रेस ते वळेरेच्या खोलांत गेल्या. श्रीपाद नायकान कसली कसली कामां पुराय केल्यात ताची चवकशी जावची अशें तांकां दिसता. पळयात. उत्तर गोंयान खासदार म्हणून मंत्री म्हण जेणी वावर केलो तेणी काल आपणाच्या विकास कामांचो अहवाल काल लोकां मुखार तुमच्या माध्यमांतल्यान सादर केलो आनी ह्या कार्याचो अहवाल सादर करता आसतना तेणी आपणाच्या कार्याचो नियाळ दिला आनी आमकां ह्या कार्याचेर आक्षेप आसा. तेणी जो अहवाल सादर केला फाटल्या 20 वर्सांक 1000 प्रकल्प मार्गी लागले असो आमचो खासदार सांगता. ह्या 1000 प्रकल्पांनी तेणें सांगल्या प्रमाणे 80 कम्युनिटी हॉल सभाघर गृहां आनी 70 स्मशानभूमी दोनी एड केले जाल्यार 150 जाता. तो म्हणटा की आपणें स्कुलान लॅपटॉप दिले, प्रिंटर दिले, कॅमेरा दिले. आतां आमकां दुबाव मारता के वाटेन गव्हर्मेंटूय लॅपटॉप दिता, स्कुलांक भुरग्यांक लॅपटॉप दिता, प्रिंटर दिता आनी आमचो खासदारूय दिता. हें काम कोणाचें? आयज मेरेनच्या खासदारकीच्या कार्यकाळात श्रीपाद नायकान गोंयच्या युवक युवतींक कितल्यो नोकऱ्यो मेळोवन दिल्यो, कसली कामां दिलीं, केंद्रीय मंत्रीमंडळ ठळक असो कसलो वावर केलो अशें काँग्रेस विचारता. हो आमचो खासदार आनीकूय तेचे कडेन मंत्रीपदां आसलीं. युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर, युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टेट शिपिंग, सिव्हिल एव्हिएशन, रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज, फायनान्स इतली मंत्रिमंडळांनी काम केलो हो मंत्री. 20 वर्सांनी जेन्ना तूं हिशोब दिताय तेन्ना ह्या खात्यांनी तुजें गोंया खातीर कितें योगदान, ह्या देशा खातीर कितें योगदान दिलें तो हिशोब दिवपाची गरज आसा. गोंयच्या तरणाट्यांक तुज्या ह्या सगळ्या मंत्रिमंडळांतल्या ह्या सगळ्या ही मंत्रिपदांसून तुवें गोंयच्या तरणाट्यांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो. गोंयान जे आमचे शिकलेले तरणाटे आसा तेंच्या खातीर तुवें कितले रोजगार चालीक लायले, कितले आमच्या तरणाट्यांक तुवें काम दिलें, कितले जॉब क्रिएशन केलें हो हिशोब दिवपाची गरज आसा. तो हिशोब तुवें दिवंक ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. समाजातल्या सगळ्या थरांतल्या लोकां खातीर समान किमान पगार संकल्पनेचे प्राध्यापक मैत्रेश घातकान समर्थन केले. मुळावी मिळकत येवजण लागू करतना गरिबांची गटवारी करतना बऱ्योच अडचणी येतात. ताका लागून भौशीक समान किमान पगार संकल्पना गरजेची अशें ताचें म्हणणें. It has the combination of the fact that it lets people use the money in the way that is the most appropriate for them, as opposed to being given, say, subsidized food or other things. You know, here you're giving a cash transfer which they can use for their own benefit, and because it's universal, it actually solves the targeting problem. Of course, the downside of it is, like any universal program, it's expensive, right? And therefore, any serious proposal has to have some tax reform proposal or some expenditure cutting proposal, so that it is fiscally responsible, as well as it also largely is a progressive measure, because we certainly don't want to use tax funds to benefit the upper economic groups. फातोड्ड्या जाल्ले चोरयेच्या प्रकरणात थळाव्या पुलिसांनी सिल्विना फर्नांडिसाक अटक केल्या. प्रभाकर नायकान 27 मार्चाक फातोड्डे पुलीस स्टेशनात चोरयेची कागाळ केल्ली. हे कागाळीच्या आदारान चौकशी करून पुलिशेन दुबावितांक अटक केल्या. सुमार 60 ते 65 लाख रुपयांची चोरी जाल्ल्याचे नायकान कागाळीत म्हणिल्ले. ते प्रमाण पुलिसांनी दुबाविताच्या आवय कडल्यान भांगरा वस्ती मेळून 24 वस्तू जप्त केल्यात. तातूंत 2,13,000 रुपयांचे भारतीय चलन, 4,000 पाउंड, 750 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जाल्यार 910 अमेरिकन डॉलर आनी हेर वस्तू जप्त केल्यात. फुडली चौकशी चालू आसा अशें पुलीस निरीक्षक सलीम शेखान सांगलें. ऑन 27 आपले 27 ऑफ मार्च तेन्ना एक तेजे घरांत थोडे वस्तू ना जाले आनी 3 रुमांचो तो ग्रावंड फ्लोराचेर घर आसा.
ग्राउंड फ्लोर घर आसा फाटल्यान दाराच्यान दार तो नॉर्मली ओपन आसता. सो तितूनच्यान कोण तरी भितर गेले आनीक ताजे 2 कपाटाचे चावी बी जे उशापर्यंत दवरतात तेजेन काडून आनी ताजे सगळे दोन्ही कपाटाचे गोल्ड ऑर्नामेंट कॅश सगळे काडून गेले. कंप्लेन आमकां आयली आनी सस्पिशन मातशें कोणाचें अशें डावट पयलीं नाशिल्लें. मागीर आमी इन्क्वायरी करून आमी कंटिन्यूस करून मागीर आमकां थोडे झिरोड जाले. हितून एकटे बायल जे तेजे घरा कडेन पयलीं रावताले तेजेर ताणें डावट दिलो आनी तेजो डावट. सो अशें करून आमी सगळें इन्वेस्टिगेशन करून ताजेर आमी एटलिस्ट एक 15-20 प्लेसीस आमी सर्च केले. कित्याक इंट्रोगेशन करता आसतना ताका आमी अरेस्ट केलें करून आमकां कांय लीड मेळ्ळें. मागीर अशें करून थोडे आमकां सस्टेन इंट्रोगेशन करून आमकां तेजे कडल्यान आमकां लीड मेळ्ळें आनी ते करून आमी काल राती मागीर लेट नायट आमी तेजे सगळे ते रिकवरी केले. समथींग अरावंड 24 आयटम्स आमी रिकवर केले तेजे कडल्यान आनी अमावंट ऑफ ₹60 lakhs आमी रिकवरी केले गोल्ड ऑर्नामेंट्स आनी ते फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. 2,30,000 कॅश इंडियन करन्सी आनी 400 pounds मेळ्ळा आमकां रिकवर केला. $750 ऑस्ट्रेलियन रिकवर केला. $910 US रिकवर केला. रिकवरी खंयच्यान जाली? रिकवरी एक 3rd पर्सनाचे हितून जाले. आतां तेजी आवय एकविजाची आवय आसा ती मेड्स म्हणून काम करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयकर खात्यान वास्को पुलिशेच्या सांगातान चिखलेच्या एका जुगार अड्ड्यार धाड घाली. IPLांतल्या मॅचींचेर बॅटिंग लावपाच्या प्रकरणात वास्को पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केली. चिखलेचो रावपी कृष्णा अरुण दास उर्फ विकी, बायणाचो रावपी मोहम्मद मेनन, नागपुराचो लाल इंद्राणी, आशिष चौरासिया, कुणाल सचदेव कुमार ह्या 5 जाणांक अटक केल्यात अशें वास्कोचो पुलीस निरीक्षक निलेश राणेन सांगलें. पुलिशेन तांचे कडल्यान 3 लॅपटॉप, 12 मोबायल, TV, चार्जर्स, रेकॉर्डिंग डिव्हायस आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त केल्यात. भौशीक जुगार कायद्या खाला पुलिशेन तांकां अटक केल्या. The officials from the income tax department had conducted a raid on one bungalow at Chikalim. The bungalow was named as Vicky's. During their raid, they have seized whatever relevant they found during present in the house. Further, when they were conducting the search, they noticed that the owner of that house, Krishna Das, was involved in betting. So he was, along with his associates, he was accepting bets on the ongoing IPL cricket matches. So they passed on the information to us. So after their proceedings were over, the Vasco police conducted a Panchanama of the premises, and we have seized laptops, television sets, mobile sets, and other electronic gadgets which were used to accept bets from various bettors. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गुढीपाडव्याच्या निमित्त साधून वास्कोच्या चैतन्य प्रतिष्ठानान चैतन्य दिनदर्शिका उजवाडावपाचें थारायला. ह्या निमतान निवृत्त कर्नल अरविंद वसंत जोगळेकाराचे 1947 ते AK-47 ह्या विशयाचेर व्याख्याने जातले अशी माहिती प्रतिष्ठानाचो मुखेली राजेंद्र आल्लेकरान दिली. बायणाच्या रवींद्र भवनात शुक्रारा 5 एप्रिलाक सांजेच्या 5 वरांचेर दिनदर्शिकेचे प्रकाशन आणि त्या उपरांत व्याख्यान जातले. म्हणून आम्ही ह्या चैतन्य दिनदर्शिकेचे प्रकाशन करप असो एक कार्यक्रम आम्ही दवरलेलो आसा. ह्या चैत्र पाडव्याक आम्ही नवे वर्ष सुरू जाता आमचे भारतीय कालगणनेनुसार आणि म्हणून त्या कालगणनेची महती, ताजी माहिती, ताजी ओळख, परिचय आमच्या आत्ताच्या पिढीक तसो खूब कमी आसा आणि ही ओळख हे सगळ्यांक जावची म्हणून हो उपक्रम आम्ही हातीन घेतला. चैतन्य दिनदर्शिका ह्या नावान ही आम्ही प्रसिद्ध करतात. तर ताजें प्रकाशन आमी फाल्यां करपाचें आसा. ह्या निमित्तान आमी एक जांच्या हस्ते हाजें प्रकाशन जातलें तें आनी तांचेंच आमी एक व्याख्यान दवरलेलें आसा. आमच्या भारतीय सैन्यांतल्यान निवृत्त जाल्ले कर्नल अरविंद वसंत जोगळेकर कुडचडे काकोडे शिगमो समितीन वर्सुकी शिगमो
पारंपारीक पद्धतीन व्हडा उमेदीन मनयलो। शिगम्या निमतान समितीन चित्ररथ सर्त घडोवन हाडली। हे सर्तीक गोंयभरच्यान बरो प्रतिसाद लाभलो। चित्ररथांची मिरवणूक पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली। जायते कडेन शिगम्या कडले चित्ररथ हे त्या वाठारात जातल्या उत्सवाचे खाशेलें आकर्षण आसता। कुडचडे काकोडच्या शिगम्यात हे चित्ररथ हेच व्हड आकर्षण थारलें। समितीन घडोवन हाडिल्ले सर्तीत गोंयभरच्यान 6 चित्ररथ वांटेकार जाल्ले। वीरभद्र हनुमान झूज, कालिया मर्दन, महिषासूर मर्दिनी अशे पुराण कथांचेर आदारीत चित्ररथ लोकांचे लक्ष ओडून घेताले। सर्ती आदी शिगमो समितीन वाठारान ढोल ताशांच्या गजरात मिरवणूक काडली। पळयात ताची खिणचित्र। मैं श्री राम आपके मन में बसता और आप मेरे मैं हो रहा हूँ सूर्य को कहने दूंगा। समस्त ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। कुडचडच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकर। दिवचलच्या शिगम्याक उमेदीन सुरुवात जाल्या। भितरले पेटेतल्या मठ मंदिरात सादर जातल्या 5 नाटकांचे खाद्य खाल्ले बगर शिगमो मोगींची भूक भागना। तातूंतय पुराय गोंयकार वाट पळयतात ते नरेश कडकडे ह्या भोव परिश्रमी आणि प्रतिभावान कलाकाराच्या नाटकाची। अंदू ताणें जयवंत दळवीचे कालचक्र हे नाटक पुराय ताकदीन सादर केले। नाटकात भूमिका करपा बरोबर ताचे दिग्दर्शनय नरेश कडकडेनच केल्ले। दिलीप धारगळकार, दीपा जांभळे, शिवराम फळारी, समीत मणेरकार, बाळकृष्ण नायक, माया पंडित, सरिता कडकडे ह्या प्रतिभावंतांनी नरेश कडकडेक माचयेर तितलेच ताकदीन सांगात दिलो। पळयात तातुल्ले कांय खीण। मला भूक लागली, मला भूक लागली, मला काहीतरी खायला दे, रुक्मिणी उठ, मी तुला वचन देतो, मी दामिशाशी शरदशी भांडणार नाही का, भांडणार नाही। रुक्मिणी गोंयांत कांय अवघेच गांव आसात ज्या गांवांतल्या उत्सवांनी दर्जेदार नाटकां सादर जातात। तातूंतलो एक म्हटल्यार दिवचलचो शिगमो। शिगम्या निमतान मठांत जावपी नाटकां पळोवपाक आयजय लोक भोव गर्दी करतात। ताची फाटली कारणां नाट्यकर्मी नरेश कडकडेन सांगली। ह्या रंगमंचाचेर नामवंत अशे कलाकारांनी आपली भूमिका सादर केल्ली आसा, जेणे करून मोये बाप, हाटीकर, अबा नाटेकर असे कितलेशेच आमचे बिचोलचे फेमस बाबा कापडी, विष्णू कापडी हे हांच्यांनी ही नाटकां अक्षरशः गाजयल्ली आसा। आनी खास करून माझा मित्र सुरेश फळारी, विद्याधर शिरोडकर आणि इतर बाकीचे कलाकार जे आसा आमचे साथी हांच्यांनी ही परंपरा अजून पर्यंत तशीच दवरलेली आसा। कला उन्मेष तर्फे आम्ही तोमी नवेद हे सुद्धा नाटक केले, रडांगण केले, ऑल द बेस्ट केले। आणि खास आवर्जून सांगपाचें म्हणजे तोमी नवेद जे हे नाटक जे असले हे आम्ही दिल्लीच्या बृहन नाट्य स्पर्धेन आम्ही सादर केले। आणि ह्या नाटकान एक वेगळो रिकॉर्ड केलो की 13ची 13 बक्षिसां आम्ही त्या वर्सा मेळयली।
दिवचलच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.